नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि दीप्ती काकोडकरांच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। तुका मायकल लोबो जाय अशे प्रश्न करीत मांद्रेच्या आदल्या सरपंचाचेर जीव घेणं हल्लो पेडणेच्याच 5 अनवळख्यांनी हल्लो केल्ल्याचो कोनाडकाराचो दावो। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून निश्चित। महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीच्या बसकेत फडणवीसांच्या नावाक मान्यताय। साखळी भर बाजारात विठ्ठलापूर कारापूरच्या तरणाट्यान केली आत्महत्या तर शेल्डेच्या निर्मला नगरातल्या भाड्याच्या रूमात सापडली झारखंडच्या कामगाराची कूड। तपास सुरू। खाणेपार खुर्चाकडेन मारुती सुमो आणि ऑल्टो गाडयेमदी अपघात 2 जण जखमी उपचारा खातीर हॉस्पिटलात केल्यात दाखल। म्हापसा खोर्जुवेच्या एका 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॲपावरवी फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार। फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचे आयला सामकार। आणि गोयच्या साहेबाचे फेस्ता दिसाय सुभाष वेलिंगकराचे सोशल मीडियाचेर वादग्रस्त टिप्पणी। सेंट फ्रांसिस झेवियर पोर्तुगीज हस्तक म्हणून उल्लेख। आता खबरो विस्तारान। तुका मायकल लोबो जाय अशें विचारीत 5 जणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकाराचेर जीव घेणं हल्लो केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक घडल्या। हे 5 हल्लेखोर पेडणे तालुक्यातलेच आशिल्ल्याचे कोनाडकाराचे म्हणणे। सध्या कोनाडकाराचेर हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात। अजून विधानसभेक 2.5-3 वर्सां आसतनाच गोंयांत राजकारण तापपाक लागला। कलंगूटचो आमदार मायकलान मांद्रे मतदारसंघाचेर आतां सावनूच दावो करपाक सुरवात केल्या। मायकल आनी जिता मदीं शाब्दीक फार पेटत आसतना मांद्रे एक धक्कोदायक घडणूक घडल्या। तुका मायकल जाय काय म्हूण विचारीत मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकाराचेर 5 जणांनी हल्लो केल्ल्याची घडणूक। हे 5 जण पेडणेचेच म्हूण कोनाडकाराचे दावो। कोनाडकाराचेर सद्याक उपचार सुरू आसात। अरे कितल्यांक ही घटना एक वार आणि कितें म्हणटाले ते यूपी म्हणटाले तुका मायकल लोबो जाय काय म्हणटाले। येयले तर मायकल लोबो जाय म्हटल्यार मारून तुज्या अंदाजान कोण लोकल आसतले काय अशे भायले पेडणे तालुक्याचे कोण तरी आहात। हां ओके येस आमची लँग्वेज पेडण्याचे काय गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकार। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री जावपाचे आता निश्चित जाला। बुधवार महाराष्ट्र भाजपाच्या कोर कमिटीच्या बसकेत फडणवीसांच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जालो। आता अधिकृत घोषणा आणि सोपूतविधी बाकी आसा। महाराष्ट्राची विधानसभा वेंचणूक 20 नोव्हेंबराक जाल्यार ताचो निकाल 23 नोव्हेंबराक जाल्लो। मात 10 दीस जावन लेगीत महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्याच्या नावाची घोषणा जावंक नाशिल्ली। महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री कोण आसतले हे विशीं सगळ्यांक उमळशीक आशिल्ली। फाटले कांय दीस बरेच नाराजी नाट्य जाले। निमणे आता देवेंद्र फडणवीसूच मुख्यमंत्री जातले हे निश्चित। बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत देवेंद्र फडणवीसाच्या नावाक मान्यताय मेळ्ळी। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। साखळी भर बाजारात झाडाक घोळ घेऊन विठ्ठलापूर कारापूरच्या तरणाट्यान आत्महत्या केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गजानन वांतेकार या तरणाट्यान फातोडेर 4 वरांचेर साखळीच्या काडा मार्केटा मुखार आशिल्ल्या झाडाक घोळ घेऊन ही आत्महत्या केली। पुलिसांक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार वचून पंचनामा केलो आणि कूड ताब्यात घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या। मात ह्या आत्महत्येचे कारण अजून स्पश्ट जावंक ना। बुधवारा खाणेपार खुर्साकडेन मारुती सुमो आणि ऑल्टो गाडयेमदी जाल्ल्या अपघातात 2 जण गंभीर जखमी झाले। ओव्हर स्पीडीन आशिल्ल्या ऑल्टो गाड चलोवप्यान ओव्हरटेक करताना फाटल्यान सुमोक नेटान धक्को मारलो। ह्या अपघातात ऑल्टो चलोवप्यान ताच्या कुशीक बशिल्लो गंभीर जखमी जालो। दोगांयकूय उपचारा खातीर फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत भरती केल्यात। नमस्कार, आम्ही खांडेपार खुर्सा कडेन हांगा आसा, जे जाग्यार सकाळी 10 दरम्यान
10 ते 10:30 याच्या दरम्यान हांगा एक अपघात जाल्लो आसा. दोन्ही गाडयो फोंडेचे दिशेन वयताल्यो. एक एग्रीकल्चर गव्हर्मेंटाची सुमो तिका हाडून तेणी फाटल्यानच्यान मारलेली आसा आनी ती जी गाडी आसा ती ऑल्टो गाडी आसा ती गाडी बरी फास्ट आशिल्ली अशी म्हणून हांगा सगळीं सांगता. खूब जाण अशें ओवरटेक करून ती गाडी हांगा आयले आनी ती ओवरटेक करून वयतना तिका जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची गाडी आसलेली तिका फाटल्यानच्यान धक्को मारलेलो आसा आनी तेन्ना जे ऑल्टोन गाडयेन 2 जाण आसलेले ते जखमी जाल्ले आसा आनी तांकां हांगा आयडी हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा गाडयेन जी वयताली ती पणजे वचपाक वयताली, फोंडेच्या दिशेन पणजे वचपाक वयताली. जी धारबंदोडा कार्यालयाची गाडी ती पणजे वचपाक वयताली. तितून एग्रीकल्चर एसिस्टंट ऑफिसर आसलेलो आनी ड्रायव्हर आसलेलो. जेन्ना तांकां फाटल्यान धक्को मारला तेन्ना तांकां हांगा ताका एग्रीकल्चर ऑफिसराक तांकां मातशें वोटाक मातशें मार लागलेले आसा. व्हडलें कांय ना आनी जे ऑल्टोन आशिल्ले तांकां गंभीर दुखापत जाल्ली आसा. तांकां आयडीन हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर खांडेपारच्यान एकनाथ खेडेकर. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या डीएनए वेल्यान निर्माण जाल्लो वाद थंड जाता थंयच आसा. आतां सोशल मिडियाचेर सुभाष वेलिंगकरान फ्रांसीस झेवियराचेर पोस्ट करून नव्या वादाक तोंड फोडलां. पळयात पुराय बातमी. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ता दिसाच सुभाष वेलिंगकरान सोशल मिडियाचेर एक वादग्रस्त पोस्ट केला. गोमंत भुंयेचो निर्मातो परशुरामाक वंदन करतना सुभाष वेलिंगकरान सेंट फ्रांसीस झेवियरा विशीं केल्ले हे पोस्ट पळयात. छत्रपती संभाजी महाराजांचा हल्ला परतवून पोर्तुगीज साम्राज्याचे रक्षण केले असा चमत्कार आजही चर्च ज्याच्या शवाच्या नावावर खपवते तो पोर्तुगीज हस्तक मुक्त गोव्याचा पॅट्रॉन सेंट. हे लॉजिकच बेकार आहे. झेवियरला पोर्तुगालच्या राजाने व पॉपने धर्मांतराद्वारे भारतात पोर्तुगीज साम्राज्य बळकट करण्यासाठी पाठवला. भारत देशाच्या रक्षणासाठी नव्हे हे तर अडाण्यालाही माहीत आहे, होय ना? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिनान घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंय सुच नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. विसाव उपरांत परत एक फावट येवकार. आता वळूया फुडल्या खबरांकडे. पेडण्या बस स्टँडाच्या वाठारात सगळेकडेन हळशीक पातळ्यात संबंधित प्रशासनान ह्या बस स्टँडाकडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचे दिसून येता. सेप्टीक टाकयेचे घाणयारे उदक व्हांवता, ताका लागून वाठारांत घाण वास मारता. बस स्टँडार येवपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. तेन्ना पालिकेन हातूंत लक्ष घालून ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयज आमी पेडणे बस स्थानकाच्या वाठारात आसात आनी ह्या वाठारात जर आम्ही नजर मारली तर सगळीकडे घाण दिसून येता. कदंब महामंडळाचे हे बस स्थानक, पूण हाचेर दुर्लक्ष जाल्ल्या कारणान ताची निगा राखली गेली ना. हांगासर एक सायटीन सेफ्टीक टँक आसा, ती टँकीचे उदक थेट भायर येवन लोकांक दुर्गंधीचो त्रास जाता. हाचेरय लक्ष सरकारान दिवन हाचेर बेगोबेग उपाय येवजण करची. थळावी जी नगरपालिका आहा तांणी लक्ष घालून हाचेर उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. कोटकारवाडो पेडणे शेतान नांगरतना पावर टिलर आंगार पडून उल्हास कोटकार ह्या शेतकाराक दुर्दैवी मरण आयलें. आंगार पावर टिलर पडिल्ल्यान आंगाचेर कितलेशेच घावे जाल्ले. थळाव्यांनी ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो, मात हॉस्पिटलांत पावल्या उपरांत दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. आयज काल शेती करप, कश्ट करप, परिश्रम घेवप आनी त्या शेतांतल्यान वेगळ्या तरेची उत्पन्न घेवप, पीक घेवप हे शेतकऱ्यांचे काम. पयलींचो काळ पळयलो जाल्यार व्हडा प्रमाणान पारंपारीक पद्दतींनी शेती करपाचें काम शेतकरी करताले. तातूंत बैलांचो वापर करून शेत नांगरणी करप,
मनुष्यबळ वापर करून जी बाकीची कामां आसा ते शेतकार करताले, पूण आयज आधुनीक पद्दतीचो काळ आशिल्ल्यान यंत्राचो वापर करून व्हडा प्रमाणान शेती वेगवेगळ्या प्रकारची केली वता आणि केन्ना केन्ना यंत्रच मनुष्याचो घात घेता अशी घडणूक कोटकरवाडा पेडणे हांगासरल्या एका शेतकरी पावर टिलरान आपले शेत नांगरतालो. त्या पावर टिलरात वयल्यान ताबो सुटान तो पावर टिलर उल्हास गणेश शेटकर 70 वर्साच्या ह्या शेतकऱ्याच्या आंगाचेर आयलो आणि तेका जखमी तातून जालो. त्या उपरांत ताका मरण आयले. ही घडणूक वायट घडली आणि ही घडणूक घडल्या उपरांत काही लोकांनी शेजाऱ्यांनी पळयले, त्यांच्या घरच्या लोकांनी पळयली. लोकांनी धाव घेवन तेका तातडीन तुयें हॉस्पिटलान व्हेलो, पूण हॉस्पिटलान दोतोरांनी तपासणी करत आसतना तो मेल्याची जाहीर केली. सरकारांतलो एक घटक गोंयांतली शांतिकाय भंग करपाचें काम करता. आतां गोंयांक गोंयचो सायबूच वाटावपाक शकता. गोंयच्या सायबानूच शांतिकाय भंग करप्याक माफ करून शांतिकाय तिगोवन दवरची अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय उलयलो. मंगळारा पोरणे गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेतल्या उपरांत विजय उलयतालो. गोंयचे सायबाचें फेस्त सगळ्या गोंयकारांक गरजेचें. गोंयचो सायब जे म्हणसर गोंयांत आहा ते म्हणसर गोंय बरें आहा, गोंय साल्वार जाता अशी एक म्हण आहा आनी अशें लोकांची बिलीफ आहा. हे फेस्ताचे दिसाक हांव देवा कडेन मागता की गोंयांत सगळ्या धर्माचो एकवट जो आहा तो तसोच उरचो आनी गोंयकारपण जितें उरचें. गोंयचो सायबूच गोंयकारपण जावूंक शकता. सो बेसिकली पीस पळोवपाक मेळूंक ना फायनली हिंगा. सो मातशें हें आसलेलें पीस मातशें मेंटेन आहा कशें पीस मेंटेन आहा इन स्पायट ऑफ द एफर्ट्स टू ट्राय टू disturb it by the persons who are running the government. Their role is also suspect. आता खंयच्या तोंडान ते कितें सांगतात तें म्हाका कळना, पूण हेच डिस्टर्ब करपाक इनवॉल्व जाता. सायब गोंयच्या सायबान तांकां भोगसूं आनी फुडार गोंयकारांक बरो आसचो. संसदेच्या शिंया अधिवेशनात चर्चेक येवपी 16 विधेयकांमदी गोंयच्या एसटी रिझर्वेशन बिलाचो आस्पाव आसा. केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी 5 ऑगस्टाक गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीं खातीर जागे आरक्षीत करपा विशीं विधेयक लोकसभेत मांडिल्लें. लोकसभा वेंचणुके आदी केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिल्ली. गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली. ते उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आनी उपरांतूच ताचे कायद्यात रुपांतर जातले. सध्या संसदेन अधिवेशन चालू आसा आनी ह्या अधिवेशनान जायती विधेयकां फुड्यान येवपाची आसा. एकूण 16 विधेयक आसात. ह्या 16 विधेयकांत एक म्हत्वाचें विधेयक आसा तें म्हटल्यार गोंयच्या अनुसूचित जमातीक विधानसभा मतदारसंघान खंयचे मतदारसंघ आरक्षण करपाचें हें विधेयक आसा. खरें म्हटल्यार हें विधेयक जें आसा हें फाटल्या अधिवेशनान पास करपाचें आसलें, पूण तें फाटल्या अधिवेशनान सुद्दां पास जावंक ना. हेचेर जायत्या विरोधकांनी जायती टिका सरकाराचेर केली की तुमकां हें विधेयक पास करपाक मेळोंक ना, तुमी फक्त लोकांच्या तोंडाक पानां पुसता अशी विरोधकांनी टिका केलेली. तेच्या उपरांत परत आतांचें जें अधिवेशन आसा हिवाळी अधिवेशन, ह्या अधिवेशनान जी 16 विधेयकां येतली तितून हें एक विधेयक आसा जेतून अनुसूचित जमातींक मतदारसंघान आरक्षण मेळटलें की ना हें ठरतलें. हेच आश्वासन फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां सरकारान दिल्लें आनी अनुसूचित जमातीन तेका त्या टायमार असो स्टँड घेतलो की हे विधेयक जर पास जायना जाल्यार आमी लोकसभा इलेक्शन जे जालें फाटीं ताका आमी मतदान करचें ना. पूण सरकारान तेंची मनधरणी केली आनी ह्या फावटी ह्या अधिवेशनान हे विधेयक पास जातलें अशें आश्वासन दिल्लेलें. त्याच प्रमाणान त्यांनी आता हे 16 विधेयकांमध्ये हे एक विधेयक घातलेलें आसा. हे विधेयक पास जाता की ना हे आमकां येणाऱ्या काळान कळटलेंच. जशें अधिवेशन फुडें वयता त्या अधिवेशनात हे विधेयक पास जातलें की ना हे कळटलें. आमी ही अपडेट तुमच्या मुखार परत घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पुणे छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय उभारतले जाल्यार पर्वरे टावन स्क्वेअर उभारपाचो विचार आसा. केंद्रान ज्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा.
पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचे थारायला. ह्या 40 प्रकल्पां मदीं फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आनी पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचे थारायला. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. भारतांत प्रत्येक सेक्टरांक विकास जावचो, पर्यटनाक गती मेळची आणि भारताची उदरगत जावची ह्या खातीर कांय निर्णय घेतलेले आसा. तितूंतलो एक म्हटल्यार स्पेशल असिस्टंट टू स्टेट अँड युनियन टेरिटरी फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ह्या स्किमी अंतर्गत म्हणजे SASCI ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाचे केंद्र सरकारान ठरयलेले आसा. आणि ह्या पुराय प्रोजेक्टांची जी कॉस्ट जे आसा ते जावन आसा 3295 कोटी रुपया. येद्या व्हडल्या प्रमाणात खर्च करून 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाचे केंद्राच्या पर्यटन खात्यान ठरयलेले आसा. आणि सगळ्यात बरी बाब अशी की ह्या 23 स्टेटी मदीं गोंयाचो समावेश आसा आणि ह्या गोंयान ह्या 40तले 2 प्रोजेक्ट जावपाचे आसा. तितूंतलो एक व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार फोंड्या हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे म्युझियम जावपाचे आसा. त्याची कॉस्ट जवळपास 97 कोटी रुपया जावन आसा. आणि दुसरो जो प्रोजेक्ट आसा तो पर्वरे हांगासर टावन स्क्वेअर एक प्रपोज टावन स्क्वेअर आसलो तो करपाचो थरयला. त्याची कॉस्ट जवळपास 90 कोटी रुपया जावन आसा. म्हणजे पळोवंक गेले जाल्यार जवळपास 200 कोटी रुपयाचे काम हे गोंयान जातले. आणि हे 2 व्हडले प्रोजेक्ट केंद्र सरकारच्या पर्यटन खातें करता. आणि ही जी माहिती आसा ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटाचेर ट्वीट करून दिली. अशा प्रकारच्यो अपडेट्स आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. करासवाडा म्हापशा महामार्गार पार्क केल्ल्या कंटेनराक गाडयेन नेटान धपको दिलो. हातूंत महाराष्ट्राचे 4 पर्यटक जखमी जाले जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्यांचेर GMCत उपचार सुरू आशिल्ले. अपघाता उपरांत कंटेनर चलोवप्यान थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान सध्या पुलीस ताचो सोद घेतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण महाराष्ट्राचे पर्यटक गोंय भोंवडे खातीर आयिल्ले, मात करासवाड्यार पावले उपरांत गाडी चलोवपाचे गाडयेवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी पार्क केल्ले कंटेनराक नेटान धपको दिलो. खोर्ले म्हापशा शिवा कुडणेकारांच्या घराक उजो लागलो. कुडीत आशिल्ली लायटीची उपकरणां, भांगर आनी पयशे उज्यांत लासून गोबर जाली. उजो लागिल्ल्यान संबंदीत धनयेचे सुमार 2 लाखां परस चड लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. फ्रिजाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायलो. कांय वेळा उपरांत उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणातूय हाडलो. आमकां म्हापसा फायर ब्रिगेडीक आयज 3 तारखेक 11:02 कॉल आयले की घराक उजो भेटला म्हणून म्हापसा घाटेश्वर. सो आमी ताबडतोब गाडी आमी टर्न आउट केली जाल्यार हांगा पळयता जाल्यार गजाल आसून आनी घरांसून फ्लेम आनी स्मोक भायर येता. आमी सामके मातशें चडाव जाल्ल्या कारणान मातशें गाडी बिडी घेवपाक लोकांची पार्किंग त्रास जाता. पूण लगेच आमी स्टार्ट केले फायर फायटींग आनी सादारण एक अर्द्या वराच्या फायर फायटींगेन उजो कोण कटो आयलो. म्हाका दिसता सुरू जाला तेंचे किचनान. फ्रीज बी एकदम जळोन काबार जाला. फ्रीज ना. ताच्या नंतर लागींच तेंचे 2 सिलिंडर आसले. एक किचनान सिलिंडर यूज करता तो शेप चेंज जाला म्हणजे आनी थोड्या वेळान म्हाका दिसता ब्लास्ट जावंक शकता. तो जर ब्लास्ट जाल्लो जाल्यार चड लॉस जातले. तेच्या नंतर आनी एक सिलिंडर आसलो पूण दुसऱ्या रूमान आसलो. तो आमी पयलीं काडला आनी मागीर ताच्या नंतर दुसरो काडलो आनी कोणाची जिवीत हानी काय जावंक ना. सो कॉज ऑफ फायर कित्या खातीर हो उजो पेटलो इतलो ते आमी एक्झॅक्ट सांगूंक शकना. ते कित्याक उजो फ्रिजाक पेटला वो कितें ते सांगता की जो घर मालक आहा तो म्हणटालो की आपूण पळयलो तेन्ना पळयलो शिवा म्हणून एक सॉरी तेंचे चेडो तेंचो शिवा तेचो चेडो म्हणटालो की पयलीं फ्रिजाक उजो पेटलो आनी तेणी ट्राय केली पालोवपाक जाल्यार तो पालवाना जालो. म्हणून तेणी आमकां ताबडतोब आमकां लॉस कितें लॉस अरावंड कितलो लॉस अजून काय कळना पूण तरी पूण एक सुरवात 2 लाख दिसता चड जावं. मार्केटातले दुकानदार आणि पणजी महापालिकेमध्ये दुकानांच्या विषयावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा. 2010च्यान दुकानांचे भाडे फारीक करूंक नाशिल्ले 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन भाडे फारीक करपाची नोटीस काडल्या. 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकान खाली करपाची शिटकावणी दिल्या. मार्केटातले दुकानदार आणि पणजे महापालिकेमध्ये दुकानाच्या भाड्यावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा. फाटल्या 14 वर्सांच्यान दुकान भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्या सुमार 400 दुकान धन्यांक महापालिकेन नोटीस जारी केल्या. हे नोटीसी प्रमाण 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी दिल्या.
दुकानदाराच्या कोतान तांणी खंय दर वर्सा भाडें फारीक करपाचो यत्न केलो, मात म्हापालिकेन धाडिल्लो डीडी स्विकारूंक ना. ताकाच लागून इतलीं वर्सां भाडें आडकून पडिल्ल्यांचे तांचें म्हणणें. दुकानदारांक पालिके कडल्यान लीज एग्रीमेंट जाय, पूण म्हापालिकेक तें करपाचें ना. पालिकेक 11 म्हयन्याचें लीव एंड लायसन करपाक जाय, पूण दुकानदारांक ही गजाल मान्य ना. आयकात दुकानदारांचें म्हणणें. जे मार्केटान जे वेपारी आसा तांकां 2003 रिहॅबिलिट केल्ले. रिहॅबिलिट करून पुनर्वसन करून तांकां परत भितर घेतले. आनी ताच्या पयलीं 2001 to 2003 हें मार्केट जे अंडर JSIDC परिकारान बांदलेलें. जुने मार्केट आसलें न्ही तें मोडकळी केल्लें. तेच्या पयलीं सुद्दां लीज एग्रीमेंट आनी आमचें सगळें आसलें, आमी भाडें भरताले, सगळें भरताले. जेन्ना 2003 जेन्ना मार्केट बांदलें तेन्ना परिकारान आमच्या कडेन करारनामा केलो की तुमकां आपूण नवें मार्केट म्हणून पावलें तेन्ना तुमकां सगळे वेपाऱ्यांक जे ल्हान मोठे कितें वेपारी आसा तांकां आपूण सगळें नवें बांदून दिता. त्या प्रमाणे ताणें हें मार्केट बांदलें. आमकां रिहॅबिलिट करून भितर घेतले तेन्ना तेंच्यांनी भाडें घेवपाक सुरवात केली. तेन्ना भाड्याचो रेट आसलो तो 30 रुपया स्क्वेअर मिटर केल्लो तेंच्यांनी कितें. आनी मागीर तो 30 रुपया भाडें भरताले. अप टू 2010 सुद्दां तेंच्यांनी आमचें भाडें घेतलें. भाडें फक्त भाडें करूचेंच न्ही, तर जे बाकीचे कोण आसले न्ही, वेंडर आसा ते सोपेवाले बांका फिक्सार तेंचो सोपो वेंडर भाडें चालू आसले पयशे. आनी आज पासून सुद्दां ते चालू आसा. प्लस तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेतले. कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेवन मागीर थोड्यांची ट्रान्सफरी फी सुद्दां घेतल्या. हे हितून केले. आनी मागीर तेंचे सांगले आमकां लीज एग्रीमेंट करता म्हणून. आनी लीज एग्रीमेंट करता म्हणून आमकां 30 इयर्साचो लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सांगलो. म्हणजे इट वील बी एक्सटेंडेड अप टू 99 इयर्स. मागीर तेंच्यांनी तेंचे कितें जालें कोण जाणा. मागीर ते थोड्या वर्सांनी म्हणाले की आमी लीव एंड लायसन करता. ते आमकां लीव एंड लायसन ना त्या खातीर. आनी इवन आमी ते मागीर तांकां पयशे बाय मिन्स ऑफ चेक ड्राफ्ट धाडलेले ते थोडे तेंच्यांनी परत सुद्दां आमचे पळय केले. तेंच्यांनी ते इनकॅश करूंक ना मागीर ते परत तांकां भाडें धाडलेलें तेणी एक्सेप्ट करूंक ना. आमी धाडपाचें काम केलें. आतां म्हाका सांग तूं ही ऑथॉरिटी तूं जर एक्सेप्ट कर. हांवें तुज्या नांवार धाडलो कॉर्पोरेट इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेशनाचे चेक धाडलो, भाडें धाडलें, जाल्यार तूं एक्सेप्ट करपाचें काम तुमचें न्ही. आतां आमी तुमचें भाडें करूं म्हणटकूच आमी तुमकां भाडें दिवपाक तयार आसा. पयलींच्यानूय सांगता आमी भाडें बरें. आमी म्हटल्यार तुमी लीज एग्रीमेंट करपाक आहा तेकाय तयार आसा. रोहीत मोसारान आसा ते मार्केटाक एकदां तुमी विजीट दिल्ली तेन्ना म्हणाले तुमी लीज एग्रीमेंटाक तयार आसा न्ही. सर म्हणजे तुमी सांगा न्ही आमी येवपाक तयार आसा. मेयर जाणा हें सगळें. मेयरानूच सांगलें तुमी करपाक तयार आहा तुमचें हेका धाडला खंयच्या थंय तुका आमी लीज एग्रीमेंट करुया. तेंच्यांनी विचार करून नासले बाबा आमी सगळ्याक तयार आसतना आमी हांकां नोटीस कित्याक धाडली आतां. लायसनाक आमी कोण तयार ना. ते लीव एंड लायसन हें आमी तेन्नाय सांगलें. लीव एंड लायसनाचें तुका डेफिनेशन सांगलें कितें आसा तें कितें. आमी आतां 50-60 वर्सांचे आमच्या बापूय आसतलो आजो आसतलो ते सुद्दां ते वेपाऱ्यांक तुमी खरें म्हटल्यार तुमी कित्याक सांगता ह्या वेपाऱ्यांक अशें बाबा मध्यस्थ वेपारी लोक ह्या मार्केटान आमच्या सारके सादारण वेपारी आसा तांकां आमी बरे भशेन करून दिया. आमचे पासून तुमकां उत्पन्न मेळटा आनी आमी कशेंय जावं आमचे कश्ट काबाड कश्ट करता, तुमची भाडी भरता, सगळें भरता कितें. तेन्ना तुमी आमकां वयल्यान रिलीफ दिवपाचें. तुमी आमचे मायबाप. तुमी हें अशें करप न्ही आमच्या अचानक हल्लो करप न्ही. तुमी नोटीसूच घातल्यात तर तुमी आतां ती नोटीस वाचा तेंच्यांनी कितें बरयल्या तें. आमी बसया आनी उलोवया. आमचें उत्तर हें आमी तुमकां ना म्हणूंक ना न्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. मडगाव रेल्वे स्टेशन हे सगळ्या मुखेल पर्यटन शारांक जोडपी एक मुखेल शार. मात ह्याच रेल्वे स्टेशनाचो भायलो तशेंच भितरलो वाठार प्रवाशांक लागून दूषित जावपाक लागला. देखून संबंधीत प्राधिकरणान लक्ष घालून हाचेर उपाय येवजण काडपाची मागणी जावपाक लागल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत कोंकण रेल्वे अंतर्गत मडगाव रेल्वे स्टेशनाची भेसबरी देखरेख जाता. महत्वाच्यो पर्यटन थळांकडेन जोडपी मडगाव शार हे राज्यांतलें मुखेल रेल्वे स्टेशन जावन आसा. दर एका प्रवाशा खातीर ह्या स्टेशनाचेर सोय सुविधा लेगीत उपलब्ध केल्ल्यो आसात. मात ह्याच स्टेशना भायर प्रवाशांक खातीर केल्ल्या पॅसेजीत विंगड राज्यांतले प्रवाशी ट्रेनीची वाट पळयत एकतर बसून रावतात किंवा न्हिदून दीस सारतात. तर दुसरे वटेन रेल्वे स्टेशनाच्या भायल्या सुवातीचेर आशिल्ल्या फुटपाथाचेर कांय प्रवाशी ताडपत्री घालून मुक्काम करून राविल्ले स्पश्ट चित्र पळोवपाक मेळटा.
जाका लागून मडगांव रेल्वे स्टेशना भितरली सुवात तशेंच भायलो वाठार दूषित जाल्लो आसा. देखून संबंधीत प्राधिकरणान ह्या सगळ्या समस्यांची दखल घेवन बेगोबेग उपाय येवजण करची अशी मागणी जावपाक लागल्या. आता हे मडगांव म्हणटनी आमचे मेन रेल्वे स्टेशन इतले डिसेंट केला खरें, पूण हांगा हे सगळे घाटी बिटी रस्त्यार हांगा न्हिदून हे सारके फुटपाथ तेंच्यांनी कॅप्चर केल्या. तशें रेल्वे स्टेशनाचे भायर मेन रोडार न्ही सगळे आमचे फुटपाथीचेर सगळ्यांनी गाडी लायल्या. थंय लोकांक वचपाकच चान्स ना आनी सगळी घाटयां बिट्या थंय रांदता कितें करता ते कोणाचेर तेंचे लक्षच ना. हांव मागता रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन जावं पोलीस आमच्या रेल्वेच्या तांकां खंय सायडीन काडपाचे, ही फुटपाथ क्लियर करपाची अशें तांकां एक हांगा दवरले कोणी जाल्यार पुलिसनी तांकां भिरांत येतली आनी आमचें रेल्वे स्टेशन पयलें चकचकीत जातलें. आमचे मिडियान पसून आमचे बबन घाटके वचून मेळून तेंच्यांनी तेजें कितें सोल्युशन काडचें अशें म्हणून हांव मागतां आनी आमचें मडगांव रेल्वे स्टेशन क्लीन दवरचें हे मिडिया कडेन बी हांव मागतां. हें आमचें मडगांव स्टेशन आहा न्ही हें मेन रेल्वे स्टेशन. हांगा आमचे रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी गव्हर्मेंटान बी तांकां सपोर्ट करून हें मातशें रेल्वे स्टेशन आमचें स्लम्सांक लागून चड हळशीक जाता. वचत थंय चुकता, हें करता तें करता आनी आमची हेजी शहराची हेंच पिड्ड्यार जाता. ब्युटी शी आसता तेन्ना ते फुटपाथीचे ते घाटी रांदता ते सगळे पयले हळशीकशे न्ही. ते रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी आमचे गव्हर्मेंटान हें पळोवन मातशें आमचें क्लीन करचें ही म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन तशें रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.